जितके म्हाका पॉसिबल आहा पार्टे खातीर हांव प्रामाणीक सिन्सियरली काम करता न्हू. म्हाका सगळ्या कडसून सहकार्य करचें सिनियर आहा तेंच्यांनी म्हाका सहकार्य करचें. कितकें जाल्यार जरी हांव सोशलान आसलो जाल्यार पार्टीन नवो येता आनी त्या वेळार म्हाका तुमचें मार्गदर्शन जाय. जितकें म्हाका मार्गदर्शन घेतलें तितकें हांव फुडें काम करपाक म्हाका बरें पडटलें. सराक थँक्यू म्हणटा की ताणें म्हाका प्रवेश करपाक सर हेल्प केली BJP. गेली 8 वर्सां जेन्ना हांव सोशल सर्वीस करतालो सगळ्यांत पयलो प्रोग्राम जो आशिल्लो श्रीमती स्कुलान जो डॉक्टर आमचे चीफ गेस्ट आशिल्ले तांकां पळोवन जें मोटिवेशन आयलें म्हाका सोशल सर्विसान येवपाचें. कारण तेय पयलीं सोशल सर्विसांच्यानूच वयर आयिल्ले आसा पार्टी पर्यंत आनी CM जालेले आसा. सो म्हाका खूब तांकां पळोवन अभिमान दिसता आनी तांकां पळोवन मोटिवेशन येता की अशें आमी फुडें येवन फुडें काम करचें दुसऱ्या लेवलाचेर. सो तांचे कडेन म्हाका सपोर्ट आसचो, बाकी सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो. थँक्यू व्हेरी मच. सिनियर आणि ज्युनियर्स अशा पद्धतीचे एक कॉम्बिनेशन सांखळे विशेष करून म्युन्सिपालिटी एरियेत भारतीय जनता पार्टीक नवीन नवीन कार्यकर्ते जॉईन जाता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. भारतीय जनता पार्टीचें काम गोंय सरकाराचें काम पुराय गोंयभर ज्या पद्दतीन आमी वाडयत आसात ते पद्दतीचें म्हणजे सांखळेंतूय बी आमी नवीन नवीन कार्यकर्त्यांक सातत्यान जॉईन करून घेता. हांव हाजी क्रेडीट संघटनेक दिता कारण संघटना सकयल्या लोकां पर्यंत काम पावप भारतीय जनता पार्टीच्या आनी हांगासर पार्टी आनीक आनीक स्ट्रॉंग करप हें खूब बरी गजाल आसा. निश्चितच हांव आयच्या दिसा बाब नरेश दाती सिद्धेश ताच्या बरोबर वेलिंगकर बाब आनी राहुल हांच्या बरोबर आयिल्ली तांची फॅमिली बाब मंगेश दाती हांचेंय बी हांव भारतीय जनता पार्टीक स्वागत करता आनी निश्चितच भारतीय जनता पार्टी आनीक आनीक हांगासर स्ट्रॉंग जावन आमी ह्या निमित्तान सरकाराच्यो योजन्यो ज्यो हांव सातत्यान म्हणटा की लास्ट अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावोवपाक जाय त्यो पावोवपाक आमकां सातत्यान मदत जातली. सगळे जाण आपल्या परीन काम करतले इतकें सांगता. आनी आमचें सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम येता त्या आयतार दिसा आमी उद्घाटनाचो कार्यक्रम रवींद्र भवन सांखळे हांगासर जातलो आनी ताज्या उपरांतचो कार्यक्रम जो आसा हो आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज हांगासर सगळी जवळपास 40 डिपार्टमेंट्स वेगवेगळ्या लोकांच्यो समस्या आसात त्यो ह्या पुराय परिसरांतल्या लोकांनी ज्यो समस्या आपल्यो सोडोवपा खातीर आयतार दीस सकाळी 9:30 वाजल्या पासून 5:30 पर्यंत आमचे सगळे सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी थंयसर हजर आसतले. मूळ समस्या सगळ्यो सुटावे जातल्यो. त्या खातीर सगळ्यांनी सरकार तुमच्या दारी ह्याय कार्यक्रमाचो सांखळे आनी परिसरांतल्या लोकांनी ताचो लाभ घेवचो इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.